ಮದ್ವೇಶ್ ಮಮ್ಮಮ್ಮನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮದ್ವೇಶ್ ಆಗತ್ತೀರಿ मी गेल गोंड्या किरावे बरं आता काही इन्व्हाइट केलेलं यो म्हणून आमच्याकडं त्याने कोबी भाजी खाल्लं तर थोड्या वेळ कसं सांगतो तुझं क्लिनिक ती को शरम आता तुने वेनेसडे करो बेइज्जती की What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुढे जण की गुड मॉर्निंग घंटे जल 10:17 जस्ट आता उठलो कार रात्री निघत वेळ झालेलो देतात ना म्हाका 4 जल सकाळी ताजी किती राव आता वेळ उठल मला आज मग क्लास ना करनो तर रात्रभर पुरा पाऊस असेल अंगाजी आता मला आश हाडणं ताजी किती फुल पावसू दिसता चलो आता फटाफट ब्रेकफास्ट करतास आणि मावशी येतल थोड्या वेळान तो आणि तिकडे काम करतले दूध होऊन कशें दवरला दूध आसिल आता फुडें तो FDA दाखोवन वचनो मस्त चेकिंग आणि पुरो चाल पुरा एडल्ट्रेशन मस्त आसिल न्हू आता तर ताजे खातीर परत आनी पुरो चेकिंग करता आसता आता दूध होऊन गेल्यार कॉफी बरी कसाना आवाज येत ना काय सॉरी मस्त आवाज येता सांगा मस्त ड्रिलिंगाचे दूध होऊन केला गाइस कॉफी रेडी तर मावशी आयल्या मावशी काम करता ब्रेकफास्ट मागीर करूया तर मावशी तिका काम आनी पुरो कोण चमकले आता हांगा आनी आता ब्रेकफास्ट करता इकरी जेल्ले हांगा पावस चिरचिर असो तर हांव लेगता साजी मस्त दिवस दाखोवन हांव फोव खायनी तो आज हांव कांदा फोव करता 4-5 दिवस दाखोवन हांव पोड यांची करता आशिल्लो आज ही फोव खावया त्यावेळी हुनच तर हांगा चॉपिंग आनी पुरो जाला तो हांगा फोव लायक करून धुला आता गायज कसो जोर पावस आयला पण हांगा खंडी बघील बंद करच्या विसरलो हांव आता हुना फोव रेडी गाइस ब्रेकफास्ट रेडी व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं वेनसडे मॉर्निंग आणि हांव हांगा तांणी पूजा बसल्या बरं लाईट इथं बंद असतो मिळतली सकाळी बट आमकां मेळ्ळी बाबू न्हिदला मेळ्ळी तांणी मुगा पोळो आणि चटणी खाता असा भारी लागत ह्यो मुगा पोळो क्रिस्पी टेस्टी तांतूं भितर आल्ले आनी मिरसांग घालून उडदा दाळी वाटो सुपर जाता टेस्ट फटाफट तांणी पिवन घेता आतां न्हाणा येतली मावशी येतली बापूको तातूंत ट्रॅवल लागलो तो न्हिदना तो न्हिदलो ती येईल ती उतारमेकल तांणी पिवन शकताले आज गोत ना कसन पावस मस्त जोर पावस सांगाजी 2 वारा मागीर आज ही पावस आयला त्यावेळी मजबूत पावस कशी काळोख जाला पळय हांव लायटा चालू करना थोडा ब्लॉग एडिट करता आसतना टायमास करनो मगर हंग पूरा भायर फुल काळोख जाला तितून ते हांव जेवणय प्रिपेर करनी घंटे जाले 2:42 आतां लंचा प्रिपेर करता कायल आसा ते फस्ट धुता मागीर पळयता कॅबेज आसा कॅबेज उपकर करया तर कॅबेज आशिल्ले म्हाका दिसता हे चड वायट जावचें नाका ताजे खातीर फटाफट आतां करिया कॅबेज उप करी फ्रीज आशिल्लो चिकन जाला फटाफट काय नाजीला वेस्ट हे ताजी चपाती पिठय आसा फटाफट आतां खाल्लयता आतां चॉपिंग करून घेतया सो आता दनपारचे 3 घंटे जाला आज ही वेनसडे ताजे खातीर आज नॉन वेज तर नॉन वेज केल्यार केन्ना लेट जाता सो थोड्या जेवणाक आनी पुरो करूंक टायम लागता सो आज ही हांगा लंचाक चिकन चपाती आसा आनी भाकरी आसा एक्चुअली भाकरी आमी हाडलेले पप्पा आजकाल वेज जाला मस्त म्हयन जाले आय थिंक एक 5-6 म्हयन जाले मागीर हांवें नॉन वेज सोडला आय डोंट नो वाय बट आय थिंक इट इज हिज पर्सनल चॉयस सो ताणें सोडला सो ताजे खातीर अन्ना खातीर हांगा मसुरा रांदले केला सो मसुराचे सारूप करी नहीं एक्चुअली मसूराचे रांदी मारी मसाला पूरा घालो स्पायसी चिकन सो अन्ना खातीर मसूर आमगे खातीर चिकन हांव आनी मम्मी आतां गणेश येतलो गणेश रात्री खातलो तो आतां दनपार येना म्हणलो सो आतां फटाफट जेवून घेता पप्पान बाबूक धरला आनी ताजे खातीर म्हाका थोडो टायम मेळना किचन आयली तर चॉपिंग कोण जाला मिरसांग कट केला खरबे दवरला कायल देऊन दवरला आतां फण्णाक रेडी करया हांगा आता चपाती पीठ काडले तसं
तंग पळ्या पीठ रेडी हा 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 उपकरी रेडी सुपर फटाफट केला होता टाइम नासिला तांग चपात केले आता व तिघच चलता गाईस लंच रेडी उन्हा कॅबेज उपकरी आणि चपाती मद्वेश मम्मान गिफ्ट आणला मद्वेश ಆಗದಿರಿ मम्मा काही चमकलेली ದಕ್ಕುನು ಮೇಗಿಲ್ ಗೊಂಡ್ಯಾಕ ತಿರವೆ पंचदत्तूचे वाळे हडला अरे वा वा बाबाल पाय खाली असेल ना पंचदत्तू वाळे घालल्या लायक असतं काही बाबाल पाया कशी दिसतस चंद दिसत ब्युटिफुल ब्युटिफुल मद्वेश ब्युटिफुल आहेस तू गेला पायाक ब्युटिफुल मग देता नाच अरे मग नाव आहे तर जेवण हो थोडे निदल आलो आणि आता घंटी जाले 5 तर आता हांगा कॉफी करतस म्हाका 5 घंटा ऑनलाईन क्लासेस आसता तर हांगा लॉग इन आणि पुराक रेडी केला तर आता म्हाका क्लास आसा तर फटाफट आता कॉफी करूया आणि क्लास घेऊया तर जस्ट आता फ्री जालो हांव 1 घंटा टायमच म्हाका आतां तर हांव म्हाका सामकी भूक लागलेली तर आतां हांव हांगा कॉर्न लायक करून बॉयल करून खाता भायर आतां पावसच गायज पावस रब्बनी कशी जाल्लो पळय घंटे जाल्ले अरावंड 6 o'clock आणि आज फूल पावसाची आणि लायक की आज हांव घरकड आसा वेनसडे केन घरकड नसता हांव सो आता जस्ट क्लिनिक आयली आणि मम्मी येवची वाट पळयत आशिल्ली एक्चुअली हांव इथे मम्मी ना जाल्यार म्हाका ताका सोडूंक जायना पप्पा लागीं तो इतलो एकलो पयस आसना म्हण हांव मम्मीक वेट करता आशिल्ली मम्मी आयली ताका ते वाळ घाल्ले आनी मागीर हांव आयली न्हुतोची ताका कळू दी न्ही किंवा वता असं नाजाल्यार तो म्हाका वयतना रडता मस्त आज 2-3 पेशंट आसा तर म्हाका टायम लागतले आजय लेट जातले तो कितले वेळ मम्मी लागीं बसता पळोवया न्हिदनी आशिल्लो तो जागो आशिल्लो दनपार दुखून तो न्हिदनी आतां न्हिदला लायक चिके वेळ न्हिदल्यार मागीर थोडो टायम वता ताका न्हीद कंप्लीट जाल्यार तो मस्त क्रँकी जाता ओ वाह अंगेन मक्का इज रेडी गाइस मक्का इज रेडी चलो फटाफट खाता 15 मिनट मक्का हुनची क्या बात है गाइस पड्या एक नंबर उनो तर जस्ट आता मेरे क्लास जाला आनी घंटे जाले 9 आता हांगा शुभदल म्हाका कॉल आयला तर आज डिनर थंय आज वेनसडे म्हळ्यार कळना हांवें तुमकां कसनकी स्पेशल क्लिनिका आपयला तिने कसनकी त्या वायर आसना लटकता असो तर ताजे खातीर ताचे भितर हांव घालता होता ती खूब चडशें जायना मागीर हांव आतां भायर सरला हांगा पावस येता असो चिरचिर येता असो हांगा पुरो गार्डन पुरो भरलो हांगा फुल पावस आसा हांगा तो आज यो म्हाका क्लिनिका पिकअप करू आयली वय ही म्हाका पिकअप नाही ही म्हाका असं काम करवचें हाडला चलो बाबा पसंद करतू वचना म्हाकाय वचना कसं करतो न्हिदला की जागस निदला ओके निदला बाबा तेजो तो उठयता फर्स्ट आमी जेवण घेता ती ताजी मागीर तान उठयल्यार आमकां जेवणा मेळना आज ही बुधवार म्हणल्यार कळना तुमकां चिकन डे तर आज चिकन दिवस चिकन ड्राय जाला दनपार केलेलें चिकन मग ऊन करता एक कमेंट आयला तुम्ही नॉन व्हेज खायनात वेगळे आम्ही पुरा करता ती गणेश खाता नॉन व्हेज डिनर आणतो होय खंयची वार आसल्यार खायना ती आतां हें स्टार्ट जाता ना श्रावण न्ही तेन्ना खायना तेन्ना स्कीप तेन्ना आमकां ड्राय डे आसता आज नुकतोची आंबोडची बुधवार आसून केन्ना सोडचें ना पारा हांव ताका इनवायट केलेलें यो म्हण खावच्याक ताणें कोबी भाजी खाल्ला तर थोड्या वेळ पूर्वी कसं सांगतो शकतो तसं क्लिनिकात ती को शर्म आता है तूने वेनेसडे का बेइज्जती की है होय बाबा बेइज्जती केला बेचारा वेनेसडे रो रहा होगा बुधवारा दिवस गॉड कॅबेज को नहीं हांव खाता ते वेस्ट कसला करचे दिवस वेस्ट जाता ना दिवस वच्चो पुरो दिवस खेळल्यार मागीर रात्री खावच्या मजा येना अरे फुल ते सोक जालेलें ते ड्राय जालेलें ग्रेवी म्हाका एक पटी आसना कोरी रोटी खावका म्हाकाच ना घी रोस्ट खावका घी रोस सोड ते मागीर करी आतां कोरी रोटी खावका ताजे खातीर चड रोस जेवका ते रांदई नहीं होता ते फिश करी यूट्यूब पर लायक फिश कर नारळाच रांदई जेवका अशी काय जरूरत ना तू तू या रांदई तू खावेत तू बट हाजे पाशी तांदूळ लायक जाता अशी म्हणतात ठीक आहे आता मागीर कोरी रोटी पळया फर्स्ट आता अशील रोटी खाऊया त्याला वाजवता जेवून घे होय 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 एक पटी उठायलो आहे मागीर आमकां चुकेल कोत ना म्हाका तर मेळना मागीर चिकन पार्टी बंद फिर दुदू पार्टी स्टार्ट ओगी कर ना होऊन जाऊ रे हांव बैस वेगळे सायडीन हांगा तो डिनर करता बाबू उठयला तो काको मम करता सद्या गेले हांव म्हणाला हांव जेवणा बसताना बाबू उठयतलो उठायलो
बाबा लोग तुम्ही अंग टाइमपास करते असेल. चंदू गोंडी कोशोने बाबूनी ओ पुरे त्याने हाय म्हण. हाय आय एम मधवेश मेघ आता जेवून जाल्ले आत्तू जस्ट उठयलो तुमगेलो टू उरलो चाक हाय कर पुरे जनक हाय म्हण. हाय गेला आवाज काही गेला कंडू. आज मधवेशान कसे गेलाय नवीन नवीन गाडी टाके ओई आज पंचदत्तूल वाळ घालला तू बाबू चंदश. तर जस्ट आता घरकडे आहे लावर एडिटिंग करता आणि पल्ली थर्सडे मस्त एकटे शेड्यूल असं आम्ही बघा आता पल्ल्याच कसं नाही. ठीक आहे चलो आता व्हिडिओ हंगा एंड करता तुमको पुढे काम व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोकणी कपल बाय गाईज.